हो अपयशी ठरलेलो हो राहुल गांधी जेका कितें उलोवचें संसदेन हे सुद्दां ताका खबर ना। आमच्या पवित्र अशा हिंदू धर्माच्या जी तेंच्यांनी वाच्यस्पदां केल्या ताचो निशेध करपाक लागून आमी आयज सगळे हिंदू जमलेले आसा। हितून हांव इतकें सांगता, जो वाच्यत्व तेणी केल्लें आसा हे आमच्या सगळ्या हिंदू धर्मांतल्या लोकांक तेणी आव्हान केल्लें आसा। जशें इलेक्शनाक हार पत्करून तो अपयशी ठरलेलो आसा आनी आयज तेजे मनसुबे आसा की आमच्या ह्या देशान हे अशें राजकारण करून सगळ्या हिंदूंक पेटोवन घालप अशें तेजें जें वाच्यत्व चालू आसा हेजेर आमी निशेध करता। आयच्या ह्या राहुल गांधी ह्या नामक व्यक्तीच्या हाज्या खातीर आज जे काही ताणें काल पार्लमेंटात उलयलें आमी सदांच म्हणटा की पार्लमेंट हे सगळ्यांक आमचें पवित्र स्थान म्हणून, आनी काल ताणें हिंदू विरोधी जे कितें वक्तव्य केलां म्हणजे हिंदू लोक हे हिंसक म्हणून, हिंदू लोक हे फटींग म्हणून, हिंदू समाज हो फटींग समाज म्हणून, आनी हे सगळे हिंदू लोक जे आसा ते हिंसा फैलावपी समाज आसा अशें म्हणून ताणें काल वक्तव्य केलें। ताचे आमी निशेध करपा खातीर हांगा आयल्या। खरें म्हणजे ते सगळ्यांनी सांगलें, कोणें सांगलें राहुल गांधी हॉस्पिटलांत घालपाक जाय, कोणें सांगलें राहुल गांधी अजून मॅच्युअर जावं म्हणून। म्हाका दिसता काल जे राहुल गांधीन केलां ते लिडर ऑफ ऑपोजिशन, ज्या पोस्टाक एक गरिमा आसा, ज्या पोस्टाक एक डिग्निटी आसा, त्या पोस्टाचो तांणी अनादर करून म्हणजे असो हांवें वक्तव्य केलां। हाच्या पयलीं भारतीय जनता पार्टीचे वचून लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्ले, अटल बिहारी वाजपेयी आशिल्लो, गोंयांत आमचो मनोहरभाई पर्रीकर आशिल्लो, पूण असले शब्द, असले खंयचेच वक्तव्य जे दुसऱ्या धर्माक लागतले जाल्यार धर्माचे विरोधी उलयतले अशें केन्नाच उलोवना। पूण राहुल गांधी म्हाका दिसता आमी पळयतात की तेणे 3 वर्सां म्हणजे 14 ते आतां 24 पर्यंत तांची वक्तव्यां हिंदू विरोधान वाडत गेल्ली आसा। आज खंय तरी हिंदू समाज आज पेटून उठपाची आज परिस्थिती आसा। हांव राहुल गांधीची मिस्टेक म्हणटा, आज खंय तरी राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड आसा। आज आमकां 240 आमचे सीट आयले आनी आमी खूब आसा, तांची गजाल कशी जाल्या की जेन्ना भुरगो मेरिटान येवपाचो आसता आनी ताका 95% पडपाचें आसता आनी ताका 90 पडटा, तो डिमोरलायज जाता, तशी गत आमची आसता। आनी जो काटार पास जावपी आसता ताका जेन्ना 40% पडटा तेन्ना तो खूब उमेदी येता। आज राहुल गांधीची तशी गत जाल्ली आसा। हांव मुद्दम सगळ्यांक याद करून दिता, गेली 3 इलेक्शनाचे तांचे सपोज आंकडेवारी पळयत, एका टायमाक 42, एका टायमाक 58 आनी ह्या टायमाक 98, 99 ह्यो तिनूय धरल्यो जाल्यार पासून ह्या टायमाची बीजेपीची 240 हे करूंक शकले ना। आनी त्याच खातीर खंय तरी फ्रस्ट्रेट जावन हिंदूंचेर राग काडप, हिंदूक पेटवून घालप, जे आमचे भारत आमी सेक्युलर भारत म्हणटा तातूंत भितर एक डिवायसीव पॉलिटिक्स करप आनी सगळ्या जे देशाक पेटोवन परत एकदा घालपाची तांची जी कारस्थानां आसा ती म्हाका दिसता आमी हाडून पाडपा जाय।